हांवें तुमकां आदींच सांगलेलें, आमी सगळीं जाणां आयकलेलें आसा. त्या प्रमाणे दुसऱ्यांकूय सांगता, हें बरें तें वायट. भुरग्यांक आमी सदांच शिटकायता, हें करूं नाका बाबा, तें करूं नाका बाय, हें केल्यार बरें. हे भाशेन आमी तांकां शिटकायता. कित्याक ती पातकान पडोंक फावना म्हणून. तांचो अणभव तसो जावंक फावना. कित्याक एक पाटी कितें केलें की ना आनी दुसरे पाटी तें केलें की तें संयेर पडटा. संय रोखडीच आमकां जाता, चड करून वायटाची. पूण आमी अशें समजता की तें बरें म्हणून. हांगसर आमचे मदें घुस्पट जाता. वो घुस्पट केन्ना घडटा? जेन्ना आमी आपल्यापणान जियेता. देवाक तर आमी तातूंत घेतलेलो जाल्यार देव आमकां रोखडोच दाखयतलो आसलो. कित्याक ताचो पवित्र आत्मो आमी बावतिजम घेतला म्हणटोच तो आमकां शिकयता आनी देवाची जाणवाय आमकां दिता म्हणून आमकां वाचपान सांगलेलें आसा. तर हें म्हत्वाचें. आमी स्वतंत्रपणी देवा सगळें आमी चिंतता, उलयता, कोत्ता पळय तें. आनी हें करूंक जाय जाल्यार आमी ताका विस्वाशी रावंक जाय. देवान आमकां आपल्या सारकी केलेलीं आसा, पूण आमी ताच्याच आदारान ते भाशेन जियोंक जाता. आनी हें आमकां जेजून दाखयल्लें आसा आपल्या जिवितान. आनी ताका लागून पवित्र आत्मो ताका देवाची जाणवाय दिता. आमचे सारको मनीस तो, पूण तो देवूय. पूण हे भाशेन ताणें आमकां दाखयलां की जेन्ना आमी देवाचें आयकता तेन्ना आमी देवाक जाय पळय तशें चिंतता, उलयता आनी कोत्ता. नाजाल्यार आमचें अस्तुगीत निवडूंक जायना. पयल्या वाचपान दाखयलां आमच्यान सगळें निवडूंक जाता अशें खरें, पूण आमी हिंचें निवडटलें जिवीत ओ मरण. आमकां तें समजना. खूब पाटी आमकां अशें जाता की आतां कितें म्हणून करचें, आमचेर बुद्धीचेर वो दुसऱ्यांनी आमकां कितें सल्लो दिलेलो आसा ताचेर आदारून आमी त्या वेळार कितें करूंक जाय, पवित्र पुस्तक उगडूंक जाय आनी देव आमचें सगळें उलयतलो. आमी ओगेपणान पुरान रावत जाल्यार तो आमकां सगळें सांगता तें आयकूंक आमी तयार आसूंक जाय. जशे भाशेन रेडिओ आमी तें चॅनल आमी काडटा, त्या प्रमाणे आमकां तें कळटा. थंयसरलें चॅनल कितें म्हणटा पळय तें, कितें दाखयता पळय तें. तेच भाशेन आमी देवाच्या चॅनलाक राजी जावंक जाय, हाजीर जावंक जाय. आनी तें करच्याक आमी सदांच प्रॅक्टीस करूंक जाय. नाजाल्यार तें आपशींच दियना. आतां आमी म्हणटा सगळीं आमी मागण्यांची मनशां. वय मागणें करतना आमी देवाचेर आमचें चितीत लायना. आमचें मागणें म्हणटा पूण आमचीं चिंतनां आनीक खंयचर आसतात. हें भितरल्यान आमचें सगळें घडटा. तें बंद कशें करपाचें? एकूच वाट सोंपी जी आसा तितून कांय कोळीत केलेली आसा. वर्सांच्या वर्सां तुमकां तें सांगता. तुमकां कोडीक वाज येतली पूण येवची ना. कित्याक हें खरें देवान सांगलेलें निती प्रमाणे आमी ताचें उतर पाळूंक जाय. जसो एक फांटो दाक वेलीन रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच वस्तूंक फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजे सवेन रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जायना. देवाचे राजाची फळां म्हणजे बरेपण दाखोवपाक आमी ताकाच एकवटान रावंक जाय. आनी तो आमकां ताणें कशी सुटका दिल्या? दुसऱ्या वाचपान सांगलां, व्हडलें तत्वज्ञान न्हय पूण खुर्सार कितें केलें ताणें ओगेपणांत आपणाचेर पातक घेतलें आनी देवाच्या हुकुमा प्रमाणे, येवजणे प्रमाणे तें सोंसलें आनी देवान ताका पुनर्जिवंत केलो. तो जेन्ना आमी दुसऱ्या बरोबर आसता, देवाच्या एकवटान जियेता आनी तांचे बरोबर आसता, तेन्ना तीं पातकान आसात पळय, देवाचे येवजणे प्रमाणे तीं करिनात, उलयनात, तेन्ना तांची उतरां चाल आमी जेजू सगळें धरूंक जाय. आनी जितली आमी ती धरीत रावता आमकां सुटका मेळटा तांच्या पातकांतली. कित्याक नाजाल्यार आमी रोखडीच तांकां फट करून आनी कितें सांगता. कित्याक ती आमकां चावयतात, ती आमकां नाडटात, ती आमकां कितें ना कितें म्हणटात
तेन्ना आमी तांच्या पातकान भाग घेवंक लागता. तशें करचें आसतना ती कितें म्हणटात करतात आनी आमचे मदीं कसली भावना उत्पन्न जातात, चिंतना उत्पन्न जाता, ती जेजू सोबेन धरूंक जाय. ही कला आर्ट तुमी प्रॅक्टीस करूंक जाय. आनी ती करूंक जाय जाल्यार ताणें सांगलां ते प्रमाणे तो कितें करतालो जेजू रातचो बापायशी वचून सगले दिसाचे तितले अणभव आहा ते बापाय सोबेन दवरतालो. आनी रातभर मागीर बाप ताचे सगलें भितरलें थाऱ्यार हाडटालो मनशा सारको म्हणलें तो. आनी सकाळीं उठलो म्हणटच तो परतून बापायच्या एकवटान आपलें जिवीत सादतालो. हे भाशेन आमी करूंक जाय. जेजू आमचे भितर आसा न्हय, आमी ताका ही संदी दिवंक जाय. रातची आमी मागणें करता तेन्ना आमी न्हय, जेजू जो आमचे सोबे आसा तो आपल्या बापायक मागणें करता आनी हे परी तो आमकां देवाच्या एकवटान दवरता. आनी हे परी ताचे सोबे आमी खरी देवाची भुरगीं जिवंक शकता आनी जियेल्या उपरांत दुसऱ्यांकूय तातूंत आमी ओडूंक शकता. कित्याक आमी न्हय, तोच आमच्या सोबे हें सगळें करतलो. आमचे वस्तू कांयच करूंक जायना, कित्याक आमी पातकी मनशां. तर भयणीन आनी भावनो, निराशी जावपाची कसलीच गरज ना. आमी फकत देवाच्या एकवटान रावया आनी तो आमकां सगलें बरें पळय तें दाखयतलो. कित्याक भितरल्यान आमकां तें दिसतलें, आयकतल्या आनी तें आमी म्हणटल्या आनी तें आमी करतल्या जेजून केलां ते भाशेन. कित्याक जेजू आमचे सोबे आसा आनी आमचे बरोबर तो हे सगळें करूंक आवडटा. ताचें राज हे परी तो घडून हाडटलो. आनी आमी पळयता ह्या संवसारांत कितें चलता पळय तें आमी सगळीं जाणां जाणा. म्हाका सांगपाची गरज ना कशे भाशेन आयज काल मोबायलाचेर सगळें आमकां दिश्टी पडटा आनी आमी तें निवडटा. पूण तातूंतल्यान आमकां कितें मेळटा, अदीक आमी पातकानूच जियेता. आमी दुसऱ्यांक मागीर पातक्या दोळ्यांनी पळयता आनी हे भाशेन देवाची भुरगीं कशीं आमी जियेना. वो आमी वायट करता, वायट चिंतता, आमी हें जाणो. पूण हें सगळें पयस दवरच्याक फकत एकूच मार्ग आसा, ताका एकवटून आमी रावया. तर ह्या वेळार आमच्या हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करुया. प्रत्येक सुस्कारांत आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत पांयांची बोटां आसा ती सुद्दां तकली मेरेन तो बरोवन येता. सगलें आमचे भितर हात इतलें जेजूच्या नांवान भायर काडया. भितरल्या भितर जेजू जेजू म्हणून हे परी आमचें जिवीत प्रत्येक सुस्कारांत अदीक आनी अदीक खोलायीत तें सारया. तो आमकां अदीक भितर व्हरतलो. आमचे मदें वयले वयले आसा तितलें काडून भितरल्यान तो जियेता ताका एकवटोन आमचें जिवीत सारूंक ह्या वेळार तो आमकां घडून हाडटलो. अशीं आमी 5 मिनट न्हिदच्या आदीं केलें तर रातभर जें देंवचारान आमचे वस्तुंकी आमी ताका सहकार केलेलो आसा तें घडून हाडच्याक ती संरचना स्ट्रक्चर्स पातक्याची स्ट्रक्चर्स आसा ते तो काडून उडयतलो आनी आमकां आपल्या वाटेन स्वतान जिवितान जिवंक घडून हाडटलो. आनी रातभर आमी हे भाशेन ताचे सोबें सारली म्हणटच सकाळीं उठलीं की ताका एकवटान रावया. ही आमची प्रायोरिटी जावंक जाय. 5 मिनट 5 मिनट न्हिदच्या आदीं 5 मिनट उठटाना आनी आख्खी रात आमची कितलींचशीं वरां मागण्याची जावन हे गोठायेन आमचें जिवीत बाकीचीं वरां दिसाचीं सादतल्या आनी खुशालपणी. कित्याक पातकान आमी पडना जावच्याक तो आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो आनी आमी ताचे बरोबर सगळें करूंक लागतले. तेन्ना की आमचेर खुरीस आयलो म्हणटच जेजू सोबें तो आमी उखलून ताच्या फाटल्यान वेतले आनी खरें ताचें शिश्य जावन आमचें जिवीत सादतले. जेजू तूं आमकां सगळ्या जाणांक राखताय आनी सांबाळटाय म्हणून आमी तुजेर आमचो अदीक आनी अदीक कृपेन बरोवन विस्वास दवरता. आनी आतां तुवें आमकां बाप कोण तो दाखयलाय, पवित्र आत्मो कशे भशेन आमचे सगळें वावुरता तें आमकां सांगलाय.
त्या प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन आयिल्ल्या साक्रमेंता उर्देशी तर आतां आमी तें उचारून अदीक आमच्या भावार्थांत आमी खोलावंक तूंच आमकां मदत कर.